कुठ्ठाळी मतदारसंघात ऑलेन्सियोच्या रूपान एक बरो कॅन्डिडेट काँग्रेसीन लोकां मुखार दवरला, जो बारीक लोकांचें काम करपाक सदांच मुखार आहा. फिशरमॅन कम्युनिटीचे सदांच कामा खातीर तो झगडला. खुबशें ताणें काम तांच्या कम्युनिटी खातीर केलां आनी म्हाका खात्री आसा की कुठ्ठाळेचे मतदार हे ऑलेन्सियोक सपोर्ट करतले आनी ताका ह्या इलेक्शनाक जैतिवंत करतले. सर, आता कुठल्याचे जे मेजर इशू आसा डबल ट्रॅकिंगाचेर जावं बाकीचे मुद्दे काँग्रेस गव्हर्मेंट फुडें कशे तुमी आमी क्लियर कट स्टँड घेतला आसा की 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स विल बी स्क्रॅप्ड इफ काँग्रेस कम्स टू पावर. सो आनी तुका डबल ट्रॅकिंग तें आनी कांयच ना. क्लियर स्टँड आमच्या मॅनिफेस्टोक सुद्दां आसतलें. जेन्ना आमचो मॅनिफेस्टो पब्लीश जालो तेन्ना कळटलें तुमकां की 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर आमचो स्टँड क्लियर आहा. सो रिसंटली तुमी ट्वीट केल्लें आसा की काँग्रेस वॉन्ट्स टू गीव द गोवन्स पीपल फ्रेंडली गव्हर्मेंट. सो आतां सद्या तुमचो कॅन्डिडेट लिस्टूय फायनल जाल्लें आहा, तुमचो प्रचार चालू आहा. वेर डू यू सी युअर सेल्फ सर, म्हणजे तुमचे कितले फिगर प्रेडिक्शन? Want Congress government to come back to power. They are comparing 5 years period of Congress government 2007 to 2012 and 10 years government of BJP between 2012 to 2020. Everybody says that our period was the period of prosperity. Poor people had money in their hands, whether taxi fellows, rickshaw fellows, motorcycle pilots, people selling flowers, people selling chanas, kajas, everybody had money. Today, in the last 10 years, this period has been known as the period of poverty. Here people have become poor. The small people doesn't have money. Any relaxations to them. COVID pandemic was mishandled totally. 3,500 people have died. 300 people have died because of shortage of oxygen. Actually, they are murderers. They have not died. They have been murdered by this one. So this is the situation where people don't want this ruling dispensation to come back to power again. And that is why they said, we are with you, you form the government this time and see that common people's interests are served. This is a Congress का हाथ गरीबों के साथ. Congress hand is always with the poor. कर्नाटक से आए हैं, वो भी गोवा के एकदम जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो हम बोलते हैं, स्टेट के एकदम बॉर्डर है, तो हम बेलगांव से आए हैं. तो कल से हम काम शुरू किए हैं. जिधर भी गोवा में जितने भी आम आदमी हैं, जो भी वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है या अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, तो ऐसे ही आते वक्त सबसे बात करते आ रही हूँ. हर जगह उनको चेंज चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि दिगंबर कामत जी के लीडरशिप में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारा कांग्रेस पार्टी गोवा में और एक बार सरकार बनाने के लिए जा रही है. तो जुमलेबाजी करने वाला बीजेपी सरकार है. 10 साल की सरकार आप लोगों ने देखा है. 2012 से 2022 तक की सरकार ने क्या क्या वादा किया था, वो सब किधर गए, कितने झूठ बोले गए, लोगों को कितना दिशाभूल किए. आप लोगों के मीडिया के सामने भी है और लोगों के सामने भी है. तो 2 बार मतलब गोवा की मतदार ने 2 बार अपने आप को फूल बना के इनको ये किया है. तो आजकल यही बातें चल रही है गोवा में कि आने वाला सरकार कांग्रेस का सरकार होगा. खास करके मैं अपने ओलेन्सियो के कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंचार्ज करके आई हूँ. बहुत उम्मीद है लोगों की. इज वेरी यंगस्टर प्रॉमिसिंग कांग्रेस पार्टी का एक लीडर है. तो इनके बारे में बहुत लोगों के दिल में, दिमाग में बहुत प्यार है. बस मैं यही चाहती हूँ, लोगों को मैं विनती करती हूँ, बेसिक एमिनिटीज़ आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कमी है. आप अगर हमारे कैंडिडेट को जिताएंगे, कांग्रेस को फिर से गोवा में लेके आएंगे, तो जितना भी हम लोगों ने मैनिफेस्टो में जो भी हमने वादा किया है, हम वो वादा पूरा करने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे. झूठ नहीं बोलेंगे. जो भी वादा किया है वो निभाएंगे. धन्यवाद. आम्ही जायते इश्यूज जे आसा लोकांचे 6 म्हयने पयलीं आमी आमचे डोर टू डोर कॅम्पेन स्टार्ट केल्ले. आमी गांवांनी भोंवले. सगळे गांवांनी कांसावली, आरोसी, वेलसांव, पाले, कोर्ताली, केलोसी, इजोर्सी अशें करून आमी विलेज बाय विलेज आमी मॅनिफेस्टो केलेलो आसा. पूण तशें आमचे मॅडमान सांगलेलें आसा की बेसीक एम्युनिटीज पळय आसा, जे उदकाचो जो इश्यू आसा, आयज 60 साल जाले
अजून उदक लोकांक मेळना गार्बेज पळय आसा सगळ्याक आसा सुवेज जो आसा ओपन सगळ्याक आसा लायटीचो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ स्ट्रीट्स जावना त्या भायर जायतो दुसरो इश्यूज आसा रस्ते आसा आमचे मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा अशें करून जायते इश्यू आसा आमचे हेल्थ सेंटर आतां कांसावले ओपन केला पूण ताका बेसीक कांयच ना ते भितर नेमसेक स्ट्रक्चर उबो केला आनी थिंगा डॉक्टरूय सारके ना सो हे बारीक बारीक इश्यूज गांवचे पळय आसा आमी लोकांचे सजेशन घेवन हो मॅनिफेस्टो केलेलो आसा आनी आमकां खात्री आसा ह्यो बेसीक एम्युनिटीज जे लोक आयज 10 वर्सां आयज BJP आशिल्ले तशें करून जायते हिंगाचे पॉलिटिशियन्स आशिल्ले कांयच करूं ना लोकांक फकत वोट बँक कसो यूज करून हांकां एक्सप्लॉयट केलो आसा आयज शेतकार पळय आसा शेतकार बावडे रडटा कित्याक आयज हिंगा जुवारीचो उदक पळय आसा सॅलिनिटी पळय आसा ती शेतान वयता आनी शेतां रोवपाक जायना शेतकारांक इतलो त्रास जालोलो शेतकारांक तशें पोर्ट लिमिट्स करून लोकांक त्रास जालेले आसा नॅशनलायजेशन रिवर्सांक शेतकार नुस्तेकार हे सगळे काबार जावपाचे आसा सो हे सगळे इश्यूज जे आसा आमी हे सॉल्व करतले लोकांचो इश्यू आमी एसेंब्लीन व्हरतले आनी आमकां खात्री आसा हांव परत दिगंबर सराक आनी मॅडमाक थँक्यू म्हणटा आयज ह्या ऑफिसान येयला म्हणून इनॉग्रेशनाक आनी आमकां खात्री आसा की काँग्रेस पार्टी 22 इलेक्शनाक जिखून येतले आनी आमी कुट्टायेचो लोक आमकां 5000 तरी लिडान आमकां जिखून हाडटले म्हणून आमकां खात्री आसा.